आज आम्ही हे उलयले सालसेतीची बी कळ्ळें तुका. बट एक प्रश्न येता की 28 वयल्यान 40 जाले, चड जाले काय 28 चड आशिल्ले? अजूनय कॉन्स्टिट्युएन्सी वाडपाक जाय. हा मातशें कितें करपा तर ते तूं सरपंचाक आमदार करपा सोदता? तुमच्याकडे काही कॉन्स्टिट्युएन्सी अशो आसा जातून 20-25 हजाराचे मतां आसपास मतां आसात, वोटर्स आसात. अशो खंयच्योय कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ते 30-35-32च्या आसपास वोटींग आसा. त्यो भायर तुमगे 1.5 लाख 2 लाखाचे आसतात. सारकी डिवायड जर केली जाल्यार अजूनय काय बरे हे आसात. नाही तू सारकी डिवायड करया म्हणटा काय वाडोवया म्हणटा? सारके सुरला बिरला एक वेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाची. तू सारकी डिवायड करता, ह्या बऱ्या लोकांक चान्स मेळना येवपाक. तू सारकी डिवायड करया. हे जर बीजेपीच्या मुख्यमंत्र्यान आयकले जाल्यार ते म्हणटले सालसेती भितर सारकी डिवायड केला एक 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी करू म्हणून. 8ची गरज ना. आता 2026 डिलिमिटेशन सारकी डिवायड करया काय वाडोवया? वाडोवपाक जाय. माझ्या हेजे प्रमाण वाडोवपाक पडटा तुका? हे म्हाका पटना. हे विकासाक बरे पडटले. आता जे चल्ला सध्या तो विकास हा पळय, आमच्या रंग रूप म्हणटा ते असं पळय, म्हाका कशें चेंज जाता ते कळना. सगळे निराश जाल्ले आसा. हे जे वातावरण आसा सगळे निराश जाल्यात लोक. ते कॉन्स्टिट्युएन्सी वाडयल्ल्यान राजकारण्या खातीर हे पडटा तुका? ह्या राजकारण्या खातीर लोक निराश आसा. आमी सिरियसली ह्या विशयाचेर जर चर्चा करीत पळय, स्टेटहूड मेळ्ळी आमकां, आमच्याकडे ऑटोनॉमी येयली, आमच्याकडे कायदे तयार करपाचो अधिकार येयलो, पावर येयलो, बजेट प्रोविजन, पयशाची कशी तरतूद करप, हे सगळे अधिकार आमच्याकडे येयले. आयज आमची कितें अवस्था आसा. आतां कालचो प्रकार तो चंदगडचे ट्युरिस्ट गोंयांत येयले, तांकां मारपी भायलेच, गोंयचें नांव बदनाम. आयज म्हाका सांग, तूं समजा केरळाक आयज ट्युरिजम म्हणजे एज अ ट्युरिस्ट म्हणून तूं केरळा गेलो जाल्यार तुका केरळाचें फूड खावचें पडटलें. तुका गोंयचें जेवण सोदपाक तुका बरो फिरचो पडटलो, खंय तरी एक तुका मेळत. आयज हांगा जर येत जाल्यार गोंयचें कांयच ना. म्हणजे गोंयचें सोदपाक तुका फिरचो पडटा. बाकी केरळियन येतात तांकां केरळियन आहात, कर्नाटकाचे येता ताका कर्नाटकाची हॉटेलां आहात, महाराष्ट्राचे येता ताका खंयचे वडा पाव आनी सगळें मेळटा. गोंयची भाजी पाव आनी मिरची खातलो जर जाल्यार मोरजेन वच आनी हॉटेल सोद. ही अवस्था. कसली आयडेंटिटी उरली? कायदे आमकां तयार करपाची चान्स मेळ्ळो. अरे गोंयांत घेवन एक गजाल आसा, हाजो जो हो प्रश्न येता तो म्हळ्यार पॉलिटिकल लिडरशिपीचो विजन. येस. आनी तांची कमिटमेंट टू सर्टन कोर व्हॅल्यूज ऑफ गोवा. येस. अशें दिसता किशोर की ही जी कमिटमेंट आसपाक जाय. आनी म्हाका पयर भाई मावजान बरें सांगलें, वॉज देर ऑन द पॅनल फॉर गोवा हेड. ही सेड दॅट समटायम्स आय फील एट दीस एज दॅट वी वर टू नाइव टू एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम स्टेटहूड म्हणून. सो आमची अपेक्षा इतली आशिल्ल्यो की आमचो अपेक्षा भंग जावपाचोच म्हणून. आनी त्यो अपेक्षा बऱ्यो आशिल्ल्यो. अशें न्ही की तुगेल्यो अपेक्षा भंग जावपाक कित्याक अपेक्षा आशिल्ली. गोंयची बरी जावचें, गोंयचे अधिकार गोंयकाराच्या हातांत आसचे, आनी गोंयकार जेन्ना गोंया खातीर कायदो करतलो किंवा गोंया खातीर एक आपलें विजन मांडटलो ते गोंयकारांच्या दृश्टींतल्यान बरें आसतलें. ह्यो खरेंच अवाजवी अपेक्षा काय आमकां अशी कर्मदळी पॉलिटिकल लिडरशीप मेळ्ळी इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर एरिया ऑर रिजन ऑर एनीथींग की हे विजन फॉरगेट अबाउट ट्रान्सलेटिंग अ विजन देर वॉज नो विजन. प्रमोद हांवें म्हटलें की राजकीय आमचे हे जे निराश जाल्ले लोक, हे पॉलिटिकल लिडर जे आसात हेंच्यांनी ह्या घटक राज्याचो वेगळो अर्थ काडलो हेच हांव सांगपाक सोदता. पूण आजून टायम वचोंक ना. भाई म्हजो काळ वेगळो आशिल्लो तेन्ना आमी बारीक भुरगे आशिल्ले. आतां आमी व्हडले जाले. म्हणजे आमी तेन्ना जे बारीक भुरगे आशिल्ले, पाळण्यांत आशिल्ले, ते आतां बरे हे जाल्यात. सो आजुनूय वेळ वचोंक ना म्हणटा हांव. गोंय सांबाळपा खातीर, गोंयची अस्मिताय जपपा खातीर, गोंयचे कायदे करपा खातीर ह्या लोकां कडेन आजून वेळ आसा. पूण हे पॉलिटिकल लिडर आजुनूय ती युनियन टेरिटरीचीच संकल्पना तकलेन घेवन आसात आनी सगळ्यो गजाली दिल्लीच्यान येयल्या शिवाय हांगा कांयच जायना. एक फावट तुका प्रमोद काँग्रेसच्या काळांत तेच आनी बीजेपीच्या काळांत तेच तुका उगडास येतलो की काँग्रेसीचें जेन्ना सरकार आसलें तेन्ना अशी हायकमांड संस्कृती चलताली की बीजेपी सुद्धा काँग्रेसीचेर टिका करताले. पळय हे सगळें हायकमांड चलयता हेंच्या दिल्लीसून. आयज तर अशी परिस्थिती आहा की तू जर पळयशीत आमचो माननीय मुख्यमंत्री आयज वयरसून तांकां प्रोग्राम धाडटा आनी सीएम फक्त प्रोग्राम करीत आसा. राज्याचे कारभार हाकपाक सीएम केन्ना मेळटा. अनेक गजाल आसा आनी काँग्रेसी तांची टिका करपाची परिस्थिती ना, सोंपली. लास्ट म्हाका एकच सांगात क्विक सामकें, वेळ सारको सोंपला. गोंयाक कितले आमदार आसचे? 40, 30 काय 20?
ना गोंयाक 40 जे आसात ते 40ूच आसतले कारण ते घटनेन तशा पद्दतीचे ना, ना, ना. जर ideally आसपा जाय जाल्यार कितले आसचे? 40ूच आसचे हय. पूण ते 40 कोण आसचे हे जर गोंयकारांनी हे आतां आमी जर ठरयतात. ठरवंक ना तूं अशे तरेन उलयता की आनी कोण तरी ठरयता. आमी ठरयतात न्ही 40 ना आमी ठरयतात पूण तशें जायना तशें जायना. तेचेर मागीर वेगळे रावंड टेबल करया 40 ताजें करया आमी Yes. डेफिनेटली 40 30 20 40 is a good enough figure. गुड इनफ इनफ मात पांडुरंगा म्हाका क्वेश्चन चेंज करचो पडटा 50 40 30 तूं सांग 40 कारण ह्या राजकीय लिडरांचे हे भाट जाला हय. ते दुसऱ्याक कोणाक हे करपाक थंय दिना. आनी भाटकार हाडल्यार ते कमी जातलें. नवे लोक येवपाक जाय तांकां चान्स मेळना असं माझी एक हे आसा की एक हे पांच, गोंयाची पांच. मतदारसंघाची ते वोटींग हे आसा वोटर्स हे जे आसा ते बरे डिवायड करून सारखे डिवायड म्हजो वेळ सारको सोंपला ऑन दॅट बट पांडुरंगान खूब एका पॉझिटिव्ह नोटाचेर कांय वेळा पयलीं व्हेल्लें की अजुनूय टायम हा वेळ सोंपलो ना. एक इंट्रस्टिंग गजाल जी म्हाका नदरे भितर येता ह्या चर्चेंतल्यान की आमी जेन्ना युनियन टेरिटरी आशिल्ले तेन्ना आमी राज्याचो अभिमान घेवन जगताले. जेन्ना आमी राज्य जाले घटक राज्य जाले तेन्ना आमी युनियन टेरिटरीची मेंटलिटी घेवन जगतात. सो गोवा के लोग अजीब है हें म्हाका दिसता ह्याही गोश्टी भितर आमी परत परत सिद्ध केलां. फुडें कितें जातलें हें आमच्या हातांत आसा. जशें आमी म्हळें की अल्टिमेटली घटक राज्याचे आनी आमच्या राजकीय लिडरशिपीचे विधाते कोण तर आमी जनता. आनी आमी कितें करतात आनी आमी खंयच्या गजालींचेर संवेदनशील आसात आनी खंयच्या गजालींच्या आदारांचेर आमी मत दिवपाचो निर्णय घेतात. मग हे प्रत्येक आज हे इलेक्शन हा फाल्यां पंचायत इलेक्शन येतलें मागीर लोकसभा इलेक्शन येतलें. आमचे खातीर आमच्या राज्या खातीर खंयचे इशू म्हत्वाचे हो आमचो इशू मतदानाचो मुद्दो काय म्हज्या खातीर म्हज्या घरा खातीर म्हज्या कंपाउंडा खातीर म्हज्या पोरसा खातीर कितें म्हत्वाचें तो आमचो इशू हें आमीच ठरयतात. इतलेंच लक्षांत दवरया.